Right from the year 1971, I've been mixing with the students. 9th of June, I joined as a teacher in my school. And since that day, for the last almost 52 years, I'm in the field of education. Why? Because I love this department. I love this sector. And कित्याक लागून तर काय, education is the only and the only way of development and progress of individual. शिक्षणाशिवाय दुसरे जावपाक शकना, लक्षात घ्या. आमची इंडस्ट्री आसुये, आमची एग्रीकल्चर आसुये, आमची बाकीच्यो काही गोष्टी आसुये, पण ज्या मनशाकडे, ज्या व्यक्तीकडे बरे क्वालिटी एज्युकेशन आसा, तो समाजा भितर आणि संवसारा भितर उडाव करपाक शकता. हे सगळ्यांनी सामके ठळकपणान लक्षात दवरपाक जाय. हो एकच पॉइंट तुम्ही लक्षात घेऊन गेले जर जाय, आज दिसाच्या निमित्तान is only and only education, and that also quality education. लक्षात घ्या, quality education. पण ह्या पद्धतीने तुम्ही जर लक्षात घेऊन काम केले तर जाय आणि शिकवायला लागले तर जाय. Of course, when I say this to the student, it is also for the teachers. आणि त्यामुळे एक लक्षात घ्या की बरं सुंदर गोय, शोभित गोय आम्ही निर्माण करू शकतो. आणि त्यामुळे आजच्या या दिवसाच्या निमित्तानं वर्ल्ड टुरिझम डे लक्षात घ्या. World Tourism Day is one of the major industry of the world. आज सकाळी जाऊन थोडेसे मागचे पेपराचे ट्रान्स मारलो, न्यूजपेपर मागचे पळयले, तेन्ना 1/3 of the population of the world, जगात कितके लोकसंख्या आसा, लोक कितले आसा गोंयांत, जगात गोंयांत न्ही, जगात 800 कोटी. 800 कोटींतले जवळजवळ 200 ते 250 कोटी लोक टुरिझमाच्या माध्यमातून भोंवपाक लागतले. तातूंत सकाळी म्हाका एक न्यूज वाचता आसतना लक्षात येयली ती अशी, which country has got the best of the passport? Singapore has got the most quality passport. म्हणजे सिंगापूरच्या मनशाकडे पासपोर्ट सिंगापूरचा असलो जर जाय, ताका 197 गांवांक देशांनी वचपाक मेळटा. वेगवेगळ्या 197 देशांनी विजा घेवचे पयलीं डायरेक्टली वचूंक मेळटा. सो दॅट इज द क्वालिटी ऑफ अ विजा. आमगेल्या देशांत बी, भारत देशांत, ज्या देशाचे तुम्ही आमी सगळे नागरीक आसात, आमचे भारत देशाचे बी जवळजवळ 40 कंट्रीज, 40 कंट्रीज, विदाउट पासपोर्ट वी कॅन गो देअर ऑन द एअरपोर्ट अँड टेक द विजा ओवर देअर. हे कित्याक लागून की आमच्या देशाचे मोठपण जे आसा पळय न्ही, ते आमी दिसान दीस वाडीत गेल्ले आसा. आणि त्यामुळे तुम्ही आम्ही सगळ्या भुरगीं आताचे तुम्ही भुरगे आसात, फाल्यां व्हड जातली आणि यू आर गोइंग टू एंटर, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. टुरिझम हातूंत भितर 3 स्टार हॉटेल्स, 5 स्टार हॉटेल्स, 4 स्टार हॉटेल्स, 7 स्टार हॉटेल्स, ह्या हॉटेलांत तुम्ही इस्टॅब्लिशमेंटाक काम करतले. टुरिझम ट्रॅव्हल जे आसा पळय न्ही, तातूंत भितर तुम्ही काम करतले. काही एखादी भुरगीं जे सामके ब्रायट आसात, डायनॅमिक आसात, ते आपल्याला स्वताचे बिझनेस सुरू करतले टुरिझमा भितर. टुरिझमा भितर तुमचे स्वताचे बिझनेस तुम्ही सुरू करू शकता. आणि त्यामुळे म्हणजे शिक्षका विनंती, टीचर्सा विनंती आसा, यू सी दॅट ऑफकोर्स यू हॅव बीन डुईंग दिस जॉब वायल गोईंग अराउंड. रांगोळी पळयली त्या बाजून तुमचे कॉकटेल बी सगळे पळयले. हांगसर टेबल फोल्ड, टॉवेल फोल्ड पळयल्ले आसा. मुखार तेवढच्यान पोस्टर्स पळयले आणि मॉडेल्स पळयले हांगसर. आय कॅन इट्स व्हेरी नायस, ब्युटिफूल. आय विल से आय एम मच इम्प्रेस्ड विथ दीस. रांगोळी पळयता आसतना लक्षात आयलें, सांगेवाले भुरगे आयल्यात पळय न्ही, तांणी थंयची जी कितें सीड्स मेळटात किंवा सिरियल्स मेळटात पळय न्ही, ती वापरली तांणी. थंय जे कितें पिकता ते तांणी तांकां रांगोळी तांणी वापरलेली आसा. ताजे आयल्यान भुरगे आयले पळय न्ही, म्हणजे भुरगे आयल्यान जी ड्रॉइंग्स आसात किंवा रांगोळी आसा ती पळयली जाल्यार तांणी वेगवेगळ्यो गजाली वापरलेल्यो आसा, वस्तू वापरलेल्यो आसा. हांगा मॉकटेल जे आसा पळय ते करपा संबंदी द बॉयज एंड गर्ल्स दे यूज देयर स्कील. मुखार पेंटींग पळोवपाक गेलो हांव. पेंटींग जे आसा पळय न्ही, एक ते पेंटींग आसा, ओनली स्केचिंग लायक. I would say note that boy or girl, whoever it is, and see that she or he becomes the finest artist of Goa. लक्षात घ्या, आम्ही शिक्षक टीचर असे म्हणून आम्ही एक काम करपाक जाय. ज्या भुरग्यांना आमकां टॅलंट दिसता, तो 5वीक आसुये, 6वी आसुये, 7वी आसुये, 8वीक आसुये, 9वीक आसुये, 10वीक आसुये, ते टॅलंट जे आसा पळय न्ही, ते इमिजिएटली नोट जावन म्हणजे डायरीत वचपाक जाय. एज अ टीचर म्हजे डायरीत वचपाक जाय आणि त्या डायरींतल्यान इन्फॉर्मेशन पेरंट्सांक वचपाक जाय.
You can't neglect this child. I tell you, I have started a concept in my school. म्हणजे स्कूल आसा पळय त्या स्कुलान 510 भुरगीं आसा 5th to 10th आणि 1st to 4th आसा पळय न्ही 350 भुरगीं आसा. आमी वेगवेगळे कन्सेप्ट करून काम करतात आणि तातूंत एक कन्सेप्ट कितें जर जाय जाल्यार भुरग्यां भितर आमी अशे प्रकारचे काही मेसेजीस धाडपाक जाय ज्यो तांच्या कानार उरतल्यो, तांच्या दोळे मुखार उरतल्यो, तांच्या नजरेक उरतल्यो, तांच्या लक्षात उरतल्यो. फॉर एक्झाम्पल एक कन्सेप्ट आमी सुरू केला पळय न्ही मीट स्कॉलर्स. मीट स्कॉलर्स म्हणजे कितें? एखादी क्लासांत 10-15 भुरगे आसा जर जाय 10-15 भुरगे आसा जर जाय 2 क्लासांतले 30 जाले, 3 क्लासांतले 45 जाले, 4 क्लासांत 60 जाले. ह्या भुरग्यांक यू हॅव टू गिव देम द फील दॅट येस यू आर द स्कॉलर अँड यू डोंट थिंक जनरल इन जनरल. मार्क्स इज नॉट युअर टार्गेट. सादे मार्क्स घेवपाची इज नॉट युअर टार्गेट. युअर टार्गेट इज यू हॅव टू थिंक ऑफ इस्रो. यू हॅव टू थिंक ऑफ अ टाटा ऑटोमेट रिसर्च सेंटर. अशा प्रकारची नॅशनल इन्स्टिट्यूट जी आसा पळय न्ही ही भुरग्यां मुखार दवरपाक जाय. लक्षात घेयात आमी नेहमी जे दीस शिकयतात पळय न्ही ते दीस गेल्ले आसा. नो मोर आर दोज डेज. आयचे दीस आसा बदलत गेल्ले आसा आनी त्यामुळे हाव बेस्ट टीचर इज देयर इन द क्लास ह्या पळोवचें पडटलें. आमचे बिचार जालेच पूण आमी इंटिरियर टुरिझम जे आसा पळय न्ही तेंय बी पळोवपाक येता. आतां सुद्दां एक पेंटींग पळयलें सॉरी एक मॉडेल पळयलो रिगार्डिंग दुधसागर. आय वूड से हॅट्स ऑफ टू दोज बॉयज अँड गर्ल्स हू आर इन्वॉल्व इन दॅट. ताणें म्हटलं की दुधसागरा वचपाक पुणेच्यान मार्ग खंयचो, दुधसागर वचपाक आनी खंयचो कासावळच्यान मार्ग खंयचो, वॉट इज द प्रोसेस दॅट यू हॅव टू फॉलो टू गो टू दुधसागर. लक्षात घ्या ही बारीकसाण जी आसा पळय जेन्ना आमी भुरग्यां भितर हाडटात दे वील ट्राय टू थिंक अँड गो ऑन दोज सेम लायन्स. हेच वचपाक आयच्या दिसाच्या निमित्यान ज्या ज्या भुरग्यांनी हांगसर पार्टिसिपेट जाल्यात तांकां सगळ्या मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. शाबासकी दिता सगळ्यांक. कारण लक्षात घ्या जेन्ना जेन्ना तुम्ही भायर वतले शाळेंतल्यान घरांतल्यान भायर वतले यू वील लर्न मच बेटर. इफ यू आस्क मी सर तूं ह्या लेवलाचेर पावपाक कारण कितें जर जाय माय क्रेडीट गोज टू लर्निंग इन द बुक्स इन द क्लासरूम ओन्ली 50%. 50% I would always give the credit what exposure I got for every single visit of mine. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.